Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Cycling is very much important as what said, the health is wealth. Cycling prevents us from cancer. Cycling prevents us from diabetes. Cycling prevents us from the heart attacks. ह्या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दित असतानाच आज सायकलिंग असो एक इव्हेंट जाल्लो आसा जो प्रत्येक एन्थुसियास्टिक जो भुरगो आसा मनीस जो आसा मागीर तो दादलो असो बायल मनीस असो आपल्या जिवाची काळजी घेवपा खातीर असे खूप तरेन प्रयत्न करतात. वेगळे वेगळे एक्सरसाइज करपाचे मोड्स असतात, मिडियम असतात आणि म्हणूनच आजच्या ह्या धाकाधुकीच्या जीवनान जर आम्ही म्हणिल्ले आसा की वेल्थ कमोवपाचें आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ, then definitely we have to exercise, whether it is by walk, by gym or cycling or many modes. आणि त्या खातीरूच ह्या इतलेच खातीर न्ही तर जेदे वेळाचेर आम्ही म्हणिल्ले आसा की आमचे जीवन हे धाकाधुकीचे जीवन आसा, जेदे वेळाचेर आम्ही सकाळी ऑफिस घरांतल्यान भायर सरतात, एक म्हणल्यार आमचो प्लेझंट दिसाचे आम्ही दर्शन घेतात. द माइंड साइड जो आसा, तो सायकोलॉजी जो आसा तो इतलो फ्रेश उरता की एंटायर डे जो आसा तो न बोरिंग जाता. आम्ही जे मन लावून आमकां काम करपाक जाय, वेदर इट इज इन द ऑफिसीस, वेदर इट इज इन द डिफरंट फिल्ड्स, त्या प्रमाणे exercise is very, 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 very important. I salute to all the cyclists who has been participated in this event because तुम्ही जो काही गोष्टी आज सकाळफुडें भायर सरिल्ले आसात. I also congratulate to all the cyclists coming all the way from Margaon and different parts while coming from the Farmagri to till here. I saw many cyclists who are yet to come at this venue. But एक गोष्ट आम्ही लक्षात धरपाक जाय की स्पोर्ट्स ज्या वेळाचेर आम्ही म्हणतात त्या वेळाचेर आम्ही एकाच स्पोर्ट्सा भितर कॉन्सन्ट्रेट करप हे तितलेच महत्वाचें आसा. कारण बरेचशे असे खेळाडू आसा ज्यांचे कडेन टॅलंट आसा, ज्यांचे कडेन स्किल आसा, दोज हू गेट लॉरल्स टू द स्टेट और टू द रिस्पेक्टिव्ह तालुका, बट आमचो माइंडसेट जो आसा तो वेगळे वेगळे खेळा कडेन वता, प्रोत्साहन आमी करतात आणि नंतर जो आपली टॅलंट जी आसात ती एक्सपोज जावपा खातीर, ती एक्सप्लोर जावपा खातीर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमकां अवघड जातात. बरे तरेचो ट्रेनर
बरो तरेचो डिरेक्शन तुमकां मोल्ड जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. फिजिकल फिटनेसान मोल्ड जावप त्याच बरोबर मेंटल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. To achieve the mental fitness, we want a physical fitness to be very fine and fit. कारण ज्या वेळाचेर आमी फिजिकली फिट असले आणि मेंटली जर आमी खंयच्याय गोष्ट किंवा खंयची जर काम करपा खातीर आमी प्रिपेअर जर ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचो लायफ जे आसा आमचो डे जो आसा तो डिस्टर्ब जावपाक शकता. आणि हे डिस्टर्बन्स न जावचे म्हणून आमी प्रत्येकान निदान कमीत कमी हाफ एन अवर तरी एक्सरसाइज करपाक जाय, जाणे करून आमची ज्यो हेल्थाचे दृष्टिकोनांतल्यान जे हॉस्पिटल्स किंवा वेगळे वेगळे जे क्लिनिक्स जे आसात त्यांचेर जो भार जो आयिल्लो आसा तो कमी जावपाक शकता. आणि म्हणूनच आमी म्हणिल्लें आशिल्लें हेल्थ इज वेल्थ. ज्या वेळाचेर खंयचो एक भुरगो ज्या वेळाचेर हॉस्पिटलायज जाता तेन्ना टोटल फॅमिली डिस्टर्ब जाता. आणि हे जावचे न्ही म्हणून बाकीचे काही गोष्टी नैसर्गिक जो मृत्यू जो असता किंवा नैसर्गिक तेजी हेल्थ जे बिगाडटा तेका आमी कांय करपाक शकना. पण जितले आमच्या हातान आसा तितले जर आमी जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी करपाक शकता. चड कांय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणन की बरे विचार, बरे संस्कार, बरे स्पोर्ट्स जे टेक्निक्स ज्यो आसात त्यो गोंयांत रुजोवपा खातीर आज गेले 15 दीस पयलू ह्या खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचो हांवें ताबो घेतिल्लो आसा. तुमच्यो ज्यो ज्यो काही गोष्टी सुचोवना जर सजेशन्स जर असले जाल्यार म्हजे कार्यालयाक वेलकम आसात. कारण आज पर्यंत जे फाटले 5 वर्सां हांव ह्या सरकारान भितर आसा प्रत्येक जो स्टेक होल्डर्स जो आसा जो वेंडर जो आसा तो प्रत्येक रिलेटेड जो काही गोष्टी आसात. कारण आय ऑलवेज थिंक्स दॅट गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड बाय द पीपल. तुमच्या सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन या सरकारान भितर जर ना जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो काही गोष्टी अवघड जावपाक आमकां शकता. आणि म्हणूनच गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते आसा, बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया कडेन आसा, पण तेजे मेंटेनन्स तेज्यो काही गोष्टी आमकां स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी डेव्हलप करपाक जाय. वी हॅव टू शाईन द डायमंड्स. आणि डायमंड जर आमकां शाईन जर करतलो ताका पॉलिशिंग इज रिक्वायर्ड. आणि पॉलिश आमी कितें करपाक शकता unless and until we are not going to do the practice and practice and practice, it is not possible us to achieve the dream which is set in front of our eyes. And that is why you target oriented काम करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. दिसान दीस ज्यो काही गोष्टी आमकां करणे हे शक्य आहा ते प्रत्येकान करचे. आणि त्याच बरोबर ह्युमॅनिटी जी माणुसकी जी आसा ती विसरपाक जायना. तुमच्या स्पोर्ट्समॅन स्पिरिटा भितरूच स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जी आसा तांकां माणुसकीचे अनुभव उदाहरण अशी बरीचशी आसात. आपूण फाटी रावन दुसऱ्याक मुखार हाडप हे आमचे प्रत्येकाचे कर्तव्य जावन आसा. अँड देर शूड बी अ कॉम्पिटिशन. unless and until there is no competition, it is not possible us to achieve किंवा जो आमकां जो मुखार वचपा खातीर जो ध्येय लागता, गोल जो लागता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करणे तितलेच महत्वाचे आसा. तुम्ही माझ्या खातीर रावले त्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. आयची जी दाड सकल स्टार्सची सायकल मॅनिया 2022 जी आमी आयोजीत केल्ली ही बेजिकली फर्स्ट टायम इन माशेल आणि सरावंडींग एरिया जे दाड सकल स्टाराच्या सगळ्या मेंबर्सांनी प्रयत्न करून आज सक्सेसफुली आमी केल्ली आसा. गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांच्यांनी खूब आमकां हातभार लायलो ह्या प्रोग्रामाक. तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर श्री समेश भोसले हांच्यांनी खूब आमकां हेल्प केलो. बाकीचे जे सगळे मेंबर्स आमचे दाड सकल स्टारचे रात दीस तांच्यांनी काम केलें आनी ही सक्सेसफूल केली. तशेंच सगळे इलेक्ट्रॉनीक प्रेस मिडिया हांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो ही सायकल मॅनिया फुडें व्हरपाक. मेन जो उद्देश आशिल्लो ही सायकल मॅनिया करपाचो दाड सकल स्टार्सचो, जे यंग जनरेशन आसा, इवन एक 40-50 प्लस जे लोक आसा आनी ते सायकल इंट्रस्टेड आसा, तांकां एक एनर्जी हाडप आनी हो एक प्रोग्राम करप. पयलीं आमी इतलो ठरोवन नाशिल्लो की आमी ऑल गोवा करूं शकतले म्हणून, पूण जे आमच्या मेंबर्सांनी इतलो आमकां सपोर्ट केलो. ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सरानूय आमकां इतलो हेल्प केलो, जिल्हा पंचायत मेंबरान हेल्प केलो, म्हणून आमी ऑल गोवा इव्हेंट करूंक शकले आज माशेल गांव. अँड आय एम प्राऊड ऑफ माय ऑल मेंबर्स ऑफ दाड सकल स्टार्स. तांच्यांनी इतले कश्ट आनी प्रयत्न केले लास्ट 10 दिसांक, म्हणून आज आमची ही सायकल मॅनिया 2022 सक्सेसफूल जाली.
थँक्यू व्हेरी मच. सर 40 किलोमिटर्स आणि 10 किलोमिटर दोन कॅटेगरी. सायकल मॅनिया आसा 2022ची जी आमी 2 भागांनी वांटून घाल्ली आसा. जो मेजर आसा तो 40 किलोमिटर जो मार्शल वाया ओल्ड गोवा रिबंदर DB रोड पणजे मिरामार सर्कल आनी ताका परतो रावंड अबावट घेवन त्याच रुटान परते ते मार्शल देवकी कृष्ण ग्रावंडार येतले. आनी आमचो तो दुसरो पार्ट आसा जो 10 किलोमिटर ती मार्शल सांतिस्तेव गांवांत वचून परते टर्न मारून येतले. सो मातशें 10 किलोमिटर पार्टिसिपेशन कमी जालें पूण ऑल गोवा पार्टिसिपेशन वॉज वंडरफूल and I'm thankful to all the riders from Goa for participating in this Dharsakar 2022 Cycle Mania event. थँक्यू. Thank you.